जे प्रमाण वेगवेगळ्या ॲपा वयल्यान कपडे घरांतल्यो हेर वस्तू इतलेच न्हय जाल्यार भाजी आनी तयार जेवण लेगीत ऑनलायन ऑर्डर करपाक येता। तेच प्रमाण आतां पेट्रोल आनी डिझल लेगीत ऑनलायन ऑर्डर करपाक मेळटलें। फ्यूल बडी ह्या माध्यमांतल्यान आतां गोंयांत पेट्रोल वा डिझल ऑनलायन ऑर्डर करपाक शक्य जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। फ्यूल बडी ह्या घरपोच फ्यूल डिलिव्हरी सर्व्हिसाच्या प्रक्षेपणा वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। कारण मेक इन इंडिया कन्सेप्टाचेर तांच्यांनी फ्युएल बडी हे सुरवात केले। पयलीं हे फॉरेन कंट्रीनी चलताले, तांच्यांनी ठरयलें की वाय नॉट इन द इंडिया। सो मेक इन इंडिया ह्या कन्सेप्टाचेर तांच्यांनी इंडियेंत सुरवात केले आनी पुराय सगळी कडेन डेलिव्हरी ते करपाक लागलेले आसा। म्हाका दिसता तांच्या कडेन हांवें जस्ट आतांच उलयतालो त्या प्रमाणे वेगवेगळ्या कंपनींचो टायअप It is in Varun Beverages, Jindal Steel, Coca-Cola, Amazon, DLF, Infosys, Taj, Hitachi, Flipkart, Mahindra Logistic Delivery अशा वेगवेगळ्या बिग कंपनीजचो टायअप तांच्याकडे आसा। दामूक मदत लागतली ती गोंयांतल्या सगळ्या पेट्रोल पंपांची। हांव ताचे कडेन आतांच उलयतालो की इनिशियली तांचें म्हणणें आसा पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत ताका चड पयशे इन्वेस्ट करचे पडटले, कारण ताका न्यू इन्वेस्टमेंट म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली द सिंगल फ्युएल बडी, तर वेगळे म्हणजे आतां तिसवाडीत तितलो आसत जाल्यार ताका आनीक मोर इन्वेस्टमेंटूय करची पडटली, मडगांवांत तितलो जाल्यार इन्वेस्टमेंट करची पडटली। इन्वेस्टमेंटूय आसा, बट तो वेगवेगळ्या तालुक्यांनी तांकां त्या पद्दतीची टँकर्स आनी फ्युएल बडीज ह्यो थंयसर एवेलेबल करून दिवच्यो पडटल्यो। म्हणजे पर्टिक्युलरली त्या डिझल पंपा वयल्यान तो थंयच सप्लाय करपाक शकतलो, सो डॅट हितून कॉस्टाचो फरक पडचो ना। ऑन द सेम कॉस्ट फक्त डेलिव्हरी चार्जीस कितले आहा ते ताका पेमेंट करचे पडटले, बट ऑन द सेम कॉस्ट ओन्ली द डेलिव्हरी चार्जीस। म्हणजे पेट्रोल पंपवाल्याकूय लॉस ना किंवा घेतल्याकूय कॉन्फिडंटली तो घेवपाक शकता। ओन्ली द डेलिव्हरी चार्जीस। पयलीं जो हाडून टँकरीन जो बॅरलां भरून घालतालो तो कितले मिक्स करतालो आनी कितले कमी घालतालो हो सगळ्यांच्या समोर प्रश्नचिन्ह आसलो। त्या खातीर एक्युरेसी जी आसा ती आतां हातूंतल्यान निश्चित रित्या